आज तुम्ही पळयता आसतले जो मरिना प्रोजेक्ट आसा नावशी ह्या गांवांत तेका गोंयभरांतल्यान जावं नावशी आनी सरावंडींग विलेजीसाचो कंटिन्युअसली ओपोज आसलो. जे नुस्तेकार भाव आसा जे ट्रायबल विलेजेस आसा हेंचो सगळ्यांचो ह्या प्रोजेक्टाक कंटिन्युअस म्हटल्यार जेन्ना सुरवातीक पासून हो प्रोजेक्ट जेन्ना हाडटालो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत हो विरोध जो आसा ह्या प्रोजेक्टाक आसलो. काल एक न्यूज आवट जाल्ली आसा आनी आयच्या न्यूज पेपराचेर आमकां तो न्यूज गावल्लो आसा. तो म्हणजे जो IPB अंडर हे प्रोजेक्ट हो मरिना प्रोजेक्ट जो आसलो तो मरिना प्रोजेक्ट IPB अंडर घेतलो तो रिवोक जाला म्हणून आनी तांकां जो इन प्रिन्सिपल अप्रुवल दिल्लो आसा तो रिवोक केला. आतां हो जो सरकार आसा BJP सरकार कित्याक आमी प्रत्येक वेळा ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध हो करीत आसा. विधानसभेन घातलो आमचो कोर्टान हेजो विरोध आसा. कोर्टान आमी ऑलरेडी PIL घातलेले आसा. तरी पूण हो खंय ना खंय हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आनी जे स्टेटमेंट जे विधानसभेन वचून CMान स्टेटमेंट केले ते खंय ना खंय सारके डेंजरस आनी धोकादायक म्हणूंक शकता आमी. कारण जे ट्रायबल फिशर फोक्स आसा तांकां खंयच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले स्टेटमेंट आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीन केलो. आनी आतां एक जो निर्णय आवट जाल्लो आसा जो IPB बोर्ड मिटींग जाली तेच्या प्रमाणे की हो जो प्रोजेक्ट आसा नावशीचो जो सांकवाळेचो ह्या दोनूय प्रोजेक्टांचे जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स आसा तेंच्यांनी तेंची जी क्लॉजीस आसा जावं तेंच्यांनी येवपाक जाय लेटर केला ते येवना म्हणून तांकां रिवोक केला. आतां हितून अशें दिसून येता की हो रिवोकेशन जे आसा ते फक्त जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट येवना म्हणून जाला. आनी आयज खंय ना खंय हितून एक आनी एक डेंजरस सायन परत एकदां दिसून येता की फाल्यां रिवोक केला परत तुम्ही परत हाडपाक शकता. होय प्रश्न आसा, प्रश्नचिन्ह आसा. हेजेर मुखेलमंत्र्यान खरें म्हणल्यार जाप दिवपाक जाय. जेन्ना तेणें काल हो डिसिजन जालो तेन्ना आयज खंय ना खंय स्टेटमेंट येवपाक जाय मात एकूय स्टेटमेंट आजून पर्यंत येयलो ना. पेपराचेर जेन्ना आवट जालें तेन्ना आमकां कळोन येयलें की असो असो इशू आसा. आनी जेन्ना आमी फायंड आवट केलें तेन्ना आमकां कळोन येयलें की जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंच्यांनी तेंचो जो जे क्लॉजीस आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी अपडेट करूना म्हणून खंय ना खंय ह्या प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट न्हू बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ते रिवोक केल्ले आसा. आतां हो सरकाराचो जो हे आसा एक दोन तोंडाचे भावून अशेंय हांगा डावट मारता. एक प्रश्नचिन्ह पडटा आनी क्वेश्चन मार्क पडटा. जेन्ना आमी जो डिमांड केल्लो आनी ऑलरेडी आमी PILन घातला आनी डिमांड एकूच आसलो की नावशी मरिना प्रोजेक्ट हो टोटल स्क्रॅप जावचो. हितून अशें दिसून येता की तुमी खंय ना खंय बॅकडोर एंट्री ह्या प्रायवेट जे बिल्डर लॉबी आसा हे बिल्डर कलरवाल बिल्डर आसा हांकां खंय ना खंय प्रायवेटली हे हाडपाक दिवपाक सोदता काय न्ही हो एक प्रश्नचिन्ह जाता. कित्याक खंय ना खंय PWDच्यान डायरेक्शन येता जेंकां लोकांचो कांय हे कॉन्फिडन्स ना. लोकांनी कांय कॉन्फिडन्सान घेवना, लँड एक्विजिशन करना, कांय ना आनी डायरेक्ट थंय येता आनी हो रोड बाकी करपाक चालू करता. रोड जे मेजरमेंट आसा ते करपाक चालू करता. आमदाराक सांगिना, लोकल पंचाक सांगिना, कांयच सांगिना. सो हितून आयज अशें दिसून येता की हो जो रिवोक केला एक सायन जाली पण रिवोक केला म्हणून आमी उगी रावंक शकना. हांव लोकांकूय सांगपाक सोदता गोंयभरांतल्या लोकांक तशेंच नावशीच्या लोकांक इन एंड अरावंड सरावंडींग जितले लोक आसा तांकांय सांगपाक सोदता ह्या सरकाराचेर आमी विस्वास करपाक शकना. कारण एकूच आसा कित्याक अशी जी नाटकां आसा ही खंय ना खंय सायमल्टेनियसली दिसून येता जितून अशें दिसता की रिवोक केलो एक जालो पण रिवोक कसो तो एडमिनिस्ट्रेटीव जे हे आसा प्रोसिजर आसा तेका लागून रिवोक केल्लो आसा. पण फाल्यां समज तेंच्यान परत प्रपोजल दिलो परत तुमी हाडपाक शकता ऑन बोर्ड हाडपाक शकता. सो दॅट इज व्हेरी डेंजरस. आमी परत मागणी करता CMाक परत एकदां सांगता की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आमी कशेंच हाडपाक दिवपाचें ना. आमी हेच्या पयलीं विधानसभेन आमी सांगलेलें आसा आनी क्लियर कट चॅलेंज दिल्ली आसा. जावं तो फिशरीज मिनिस्टर आसूं, जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं, जावं तो चीफ मिनिस्टर आसूं, हेंच्यांनी येवन हांगा पळोवचें हांगा कितें सिच्युएशन आसा, लोकांचे कितें हाल जाता आनी कशे ह्या लोक हांगा जगता, कशे नुस्तें वचोन खंय ना खंय आपणाची पोटां भरता, आपणाची फॅमिली खंय ना खंय फुडें व्हरता. सो असो जो सिच्युएशन आसा हो नावशी गांवांत आसा. आनी आयज रिवोक जसो केला जो रिवोक जाल्ले आसा IPB अंडर हे परत आनी तांकां हाडपाक दिवपाचें ना. हो प्रोपोजल थंय ठप करचो आनी CMान स्टेटमेंट करूंक जाय. CMाक एक क्लियर कट डायरेक्शन दिवपाक जाय की असले जे
घातक जावं डेंजरस प्रोजेक्ट आसा जे आमचे लायव्हलीहूड काबार करपाक सोदता ते प्रोजेक्ट आमी हाडपाक दिवपाचे ना आनी खंय ना खंय हे विधान चीफ मिनिस्टरा कडल्यान आवड जावपाक जाय कारण अजून पर्यंत हे अशे रस्त्याचे जे हे करूंक सोदता तितून खंय ना खंय बॅकडोर एंट्री हाडपाक सोदता काय कितें असो प्रश्नचिन्ह जाता आनी तितून खंय ना खंय क्लियरन्स अजून पर्यंत सीएमाचो कांयच येयल्लो ना हांव लोकां कडेन विनंती करता की रिवोक जो इन प्रिंसिपल अप्रुवल जो आसा तो रिवोक केल्लो आसा वो रिवोक केला हो टायमिंगूय आसपाक शकता सो आमी सुशेगाद रावपाचे ना आमी कंटिन्युअसली अलर्ट रावपाची गरज आसा कारण सरकार हो बीजेपी सरकार कितें करीत कितें नेम ना आमकां रिटर्न हे जाय एप्लिकेशन जाय की हो जो एंटायर प्रोजेक्ट आसा नावशी मरिना प्रोजेक्ट जो नावशी बिराचेर हाडपाक सोदता हो टोटल स्क्रॅप करतले आनी आमच्या नुस्तेकार भावा भयणांक आमी न्याय मेळोवन दितले आनी गोंयकारांची जी आयडेंटिटी आसा गोंयकारांचे जे लायव्हलीहूड आसा गोंय नुस्तेकारांचे लायव्हलीहूड आसा हे सांबाळून दवरतले थँक्यू